91 दरम्यान जेन्ना प्रेस रूमात फर्स्ट टायम पावलो पहिल्यांदा पावलो हांव गांवांतल्यान आयिल्लो म्हाका बॅकग्रावंड कांयच ना पणजी कितें तें खबर ना पत्रकारिता ही फक्त वार्ताहरगिरी करपा इतलीच पत्रकारिता कळटाली बाकीच्यो गोश्टी कांय आमच्यो खबर नाशिल्ल्यो आनी अशा वेळार हांव प्रेस रूमात पावलो तेन्ना भिवन एका कोनशाक हांव ओगी बशिल्लो सो तेन्ना कांय जाण आमचे आज जे म्हणजे दावे सायडीक बसल्या काका सावळ किंवा बाकीचे मारियो काब्रालिसा आणि बालाबा सगळे आमचे डायस बाब सगळे आणि ते गोष्टी उलयताले आमकां आयकपाची मातशी आसा आवड आनी ते जेन्ना गोष्टी उलयताले तेन्ना आमी आयकताले तुमकां खरें सांगता आतांचे म्हणजे जे नव्या जनरेशनाचे जर्नलिस्ट आहा तांणी हो पार्ट आपल्या आयुश्यांतल्यान खूब वगडायलो म्हणजे चुकलो तांकां तो आनी आमी फॉर्च्युनेट अशा खातीर की आमकां तो पार्ट मेळ्ळो तांची जर तुलना केली जाल्यार आमी खूब ल्हान मनीस हांव खूब ल्हान काकांनी जेन्ना पत्रकारिता सुरू केली 1964 त्या वर्सा हांव जल्माक आयला सो तुमच्या लक्षांत येतलें की तांची पत्रकारिता ही कितली जुनी कितली प्रगल्भ आनी कितली लांब वाटचालीची आसा काका म्हाका दिसता की आज जेन्ना आमी हे सुरवात करतली ह्या आमची जी व्याख्यानमाला आसा जी ह्या वर्साच्यान गुजान सुरू केल्या खूब बरो इनिशिएटीव की नवे अनुभव आमचेच काही आमचे जे ज्येष्ठ सदस्य आसा किंवा ज्येष्ठ जे आमचे सहकारी आसा तांचे कडेन आयकपाची म्हाका दिसता की काकांनी ही सुरवात करची आपल्या अनुभवाची कशे पत्रकारितेंत फक्त गुजा पुरतोच उलोवपाक जाय अशें कांय ना तुमी पत्रकारिते बद्दलूय सांगा कारण आमच्या नव्या जनरेशनाक ताचो खूब मोठो फायदो जातलो जो आमी तुमचे कडल्यान कांय वेळा आयकून आमी थोडेशे तातूंतल्यान समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो म्हाका दिसता की तुमी तुमचे अनुभव सांगचे 45 वर्सां सेलेब्रेट केले म्हणटात गूज आमी हाज्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं एक्चुअली इट वॉज फावंडेड इन माय फ्लॅट एट पाटो बाय एटलिस्ट 8 ऑफ अस आनी तातूंतलीं नांवां आशिल्लीं हांव प्रेजिडेंट फळदेसाय म्हणून आशिल्लो तो राष्ट्रपताचो तो वायस प्रेजिडेंट नायर म्हणून आशिल्लो तो जनरल सेक्रेटरी आनी सिरील बालन हे सगळे मेंबर हे सगळे म्हज्या आल्बमांत हे जाल्ले आनी नंदिनी सतपती म्हणून जी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टींग मिनिस्टर आशिल्ली हातूंत इंदिरा गांधी कॅबिनेटान तिका आमी हाडिल्ली इनॉग्रेशन हे सगळे फोटोग्राफी हे सगळे म्हज्या आल्बमांत आशिल्ले हे आल्बमांत आशिल्ले एक दीस हांवें तें एड जाता म्हणून जॉन पावलागेर काडल्यान दिले जॉन पावल म्हणून स्टुडियो आसा पळय ताजे कडेन डिजिटलायज करपाक दिलें आनी तें ताणें म्हाका एक रिसीट दिली हाजी आनी म्हाका आपयलो तो सगळो रेकॉर्ड आमी खंय खंय टूर केल्ले आमी खंय खंय गेल्ले सगळे बरोबर कितले सगळे आमचे बरोबर सगळे आशिल्ले पळय तितल्याचे सगळे तातूंत आशिल्ले कितें जालें की हांव तो हे तुगेलो आल्बम दिलो ताणें म्हाका दिल्ली ती पळय तारीख आशिल्ली ते तारखेक हांव तो हाडपाक विसरलो आनी विसरलो सामको 4-5 वर्सांनी एक दीस म्हाका कितें सोदतना ही रेसीट मेळ्ळी हाजी जॉन पावलाची ती पावला कंपनी फोटोग्राफी करता हांव गेलो तुगेलें आतां खंय सोदतालो तें ती म्हणल्यार ती म्हातारी पण एक आशिल्ली ती म्हणल्यार तुगेलें खंय सोदपाचें तें इतल्या वर्सां
तूं खंय न्हिदून आशिल्लो? हांवें म्हणलें तुगे तूं म्हळें हांव कितलेदां याद म्हाका सामको विसरून गेलो 2 आयिल्लो पूण तेन्ना जावन नाशिल्लें म्हूण चलयेन म्हणून आनी तें अजून सुद्दां आतां म्हाका मेळूंक शकलें ना. म्हणटकच पुजाक आमी सुरवातीक नायर, बालन, हांव, श्री फळदेसाय हे इतले लोक आनी बाला इतले लोक हे पुजांत आशिल्ले आनी आमी गुज फॉर्म केल्ले म्हणून आमचे मॅनेजमेंटाक व्हडलेंशें आवडूंक नाशिल्लें आनी हांव प्रेजिडेंट जालो म्हणून म्हाका मॅनेजरा कडल्यान अशी सुचना येयली की तूं चड ते युनियनांतल्यान इनवॉल्वमेंट तुगेलो चड करूं नाका, तुगेलो जॉब वचपाची शक्यता चड. कित्याक जाणा माधव गडकरी म्हूण आशिल्लो पळय गोमंतकाचो संपादक, तो आमकां खूब प्रसिद्धी दितालो, खूब आमच्या एक्टिविटीक भरपूर प्रसिद्धी दितालो आनी त्या प्रसिद्धीक लागून खूब उदो घातालो गुजाचो, म्हजो स्वताचो आनी आमी सगळ्या लोकांचो. माधव गडकरी एकदम सज्जन मनीस आनी ताका गुज बी दिल्ले जाय आशिल्ले आनी आमी अशें करतकच हें चड प्रोप्रायटराच्या नोवेल टायम्स प्रोप्रायटराच्या काळार वतकच तें बरें ताणें आमकां कांय म्हणना पूण कसलेकार थ्रू आमकां कळटालें की तुमी करता तें सारकें तुमी तें युनियन करून हांगा पेपर पयलीं सारको चलना हें करना आमी मातशें बेग जाताले आनी हें करताले. पूण तरी आसतना आमी युनियन चलयताले आनी युनियन हांगा तशें मिलिटंट अशें युनियन हांगा केन्ना चलप ना. मागीर सुद्दां तुमी आतां हें केलां पळय तें युनियन एक क्लब टायप एक्टिविटी आमी चलयता. हांवें तुमी पत्रकारितेचें युनियन आनी तांचे डिमांड आनी ते हें करपी म्हाका दिसना तुमी युनियनिजम चड करतात, युनियनिजम कमी करतात आनी नॉन युनियन एक्टिविटी चड करतात. आनी अशीच परिस्थिती हांगा आशिल्ली कित्याक मॅनेजमेंटाक युनियन केन्ना आवडना. युनियनान डिमांड केले युनियन आनी युनियनान एकादलो युनियनान एकादलो डिमांड फॉरवर्ड करपाक हें केलें जर जाय जाल्यार देपो कंपनीचो प्रेजिडेंट हांव म्हाका वसंतराव देप्या कडेन डिमांड घेवन वचपाक इतली कॅपेसिटी नासताली. म्हणजे ते क्रिस्टोफर फोन्सेका वचूंक शकता, आमी ताजे कडेन कशें वतले आमी आनी अशीच परिस्थिती सगळ्यांची जाताली आनी तें युनियन म्हूण केन्ना आमचें चल्लेंच ना. आनी मागीर तें थोडे तेंपान आमी तें युनियन म्हूण सारकें चलना म्हणटकच आमी ताका दुसरो एक संस्था करची आनी प्रेस क्लब म्हणून वाघ हांव हे लोकांनी इनिशिएटीव घेवन वाघ हांव खडेकार अशे खेडेकार मागीर गेलो आनी ही जॉयन कला अकादमी. म्हणून म्हाका दिसता की आमी युनियन म्हणून तें केन्ना व्हडलें चलोवं ना आनी आज तुमी हें पळय चलयता तें सुद्दां व्हडलें युनियनिजम व्हडलें चड करता अशें म्हाका दिसना. कारण कोण एकादलो म्हगेलें एक सजेशन आसतालें सदां अरे युनियनाक तुमी कोणाकूय सस्पेंड करतकच ताका सरकारी हाजे प्रमाणे नॉर्म प्रमाणे ताका 2/3 सॅलरी मेळपाक जाय, अदरवायज हाव विल यू लीव टील द इन्क्वायरी इज कंप्लीट अशें म्हणून हांव डायसाक सांगतालो. डायस आमचो युनियनिस्ट एक्सपिरियन्स
अरे तुमी कितें करता अशें तो कोण तरी आमचो युनियनांत सस्पेंड जाल्लो किंवा डिसमीस जाल्लो आनी हांव ताका म्हाका तें काकूट दिसताली कित्याक की ताका पगार ना हें कसो रावतालो हो मनीस म्हणून हांव डायसाक विचारतालो अरे तूं इतलो एक्सपिरियन्स युनियनीक आनी तूं अशें कितें करता तूं लेबर ऑफिसांत विचारूं नाका तूं वचून तूं लेबर कमिशनर सांग तें आयकता आनी घरा येता तूं लेबर कमिशनराक विचार मरे ताणें कशें जगपाचें प्रत्येक वेळा मॅनेजमेंट सांगता तेन्ना डेट दिता ती मॅनेजमेंट येना डेट दिली की मॅनेजमेंट येना लेबर कमिशन आनी लेबर कमिशनर आमकां सांगतालो आपूण कितें करूं डेट दिली येना तें येना म्हळ्यार अशी करून तो डायस परत येतालो आनी आमकां रिपोर्ट करतालो की अमक्याची केस अमकी तर अरे कितलीं वर्सां अशी केस उरतली अशें म्हणून सांगतकच एक दीस हांवें ताका विचारलें की अरे म्हूण ताका सांग लेबर कमिशनराक की एक सरकारी नोकर जर सस्पेंड जालो ताजी इन्क्वायरी जायसर ताका 2/3 सॅलरी मेळटा आनी मागीर ताका तागेलें सस्पेंड जालें किंवा तागेलें ती केस सेटल जातकच मागीर ताका सगळे एरियर्स परत मेळटा तुमी अशें आमकां वळगांव कित्याक लायना तुमी मागीर जाय तितली पोस्टपोन करा केस जाय तेन्ना हियरींग करा जाय तेन्ना हें करा पूण आमकां ताका जगपाक कितें साधन आसा तें तुमी आमकां सांगूंक जाय नाजाल्यार ताणें जगपाचें कशें ताजे फॅमिलीन जगपाचें कशें अशें म्हणून हांव ताका डायरेक्टाक सांगलें पूण ऑल दीस इज नाव ए ओल्ड स्टोरी आतां तुमी हें नवें बूच पळय फावंडेशन बी डे हें करता तें एकदम बरो कार्यक्रम आमचें जर्नलिजम पळय आसा तें टायप सेटींग डेजचें जर्नलिजम इट वॉज अ जर्नलिजम ऑफ ट्रबल खूब त्रासदायक जिवनाचें जगणें त्रासदायक अशें जीवन आमी जगलें आनी ते एक आज तुमी लकी कित्याक की आज तुमचे कडेन जर्नलिजम तेंच उरलां पूण टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आज वेगळे जाल्या टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर so good that you can be file your story no filing of story you can simply type your story and it lands in the desk अशी पद्दतीची हें जालां आनी आमी कितें करताले आमकां पर्तगाळीक 12 वरांचेर वचून स्वाम्याची कवरेज कर म्हळ्यार आमी एकाक आयले देडाक आयले तो फोरमॅन तापतालो कितल्या बेगीन आमी हें करता हें टायप सेटींग कशें करपाचें पेपर केन्ना भायर सरतालो तूं केन्ना येतलो अरे हांव कितें करूं आयला तसो दिता पेपर तुका पॅरा बाय पॅरा कॉपी दिता आनी ते मागीर आमी अशे पद्दतीचें जर्नलिजम आमी जगल्या म्हणजे हाका लागून कितें जाता की आमचें जर्नलिजम आनी तुमचें जर्नलिजम वेगळें कांय ना फक्त टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सो गुड नाव दॅट यू डोंट फील द स्ट्रेस बट द स्ट्रेस इज ऑल्सो मोर बिकॉज लायफ हॅज बिकम सो फास्ट एंड कवरेजीस हें तें सगळें खूब वेगळे पद्दतीचे फोटो कवरेज हें तें सगळें आसून ताका लागून जर्नलिजम हॅज ग्रोन into such heights that nobody can sit at rest and say that I have done this job now. So सगळो this 24-hour duty profession हें पुलीस पेक्षा चड तुका काळ रांगता आयचें जालें की फाल्यांचें जालें की पराचें आज एक स्टोरी बरी दिली म्हणून तूं बरो आनंदीत वचून घरा गेलो म्हणून फाल्यां कितें अशें हें प्रोफेशन हें केन्ना तुका सारकें जगून दिना
केन्ना तुका सारकें भुरग्यां बरोबर खेळूंक दिना त्या भुरग्यां बरोबर तुका फॅमिली बरोबर क्वॉलिटी टायम तुका दिवंक शकना अशे पद्दतीचें आमी जिवन जगल्या. आतां तुमी कशें जगता तें हांव नकळो, पूण म्हाका दिसना की तुमी आमचे परस क्वॉलिटी टायम तुमच्या फॅमिलीक दिता काय ना हांव नकळो. बट बिकॉज लायफ इज ऑल्सो हॅक्टीक नाव. इट इज नो लॉंगर हें तुगेलो असो स्लो हें तुगेलें तुका काम कमी येना. एवरी डे इज अ डे ऑफ चॅलेंजीस. एवरी डे इज अ डे ऑफ स्टोरी. एवरी डे हांव एक्सप्रेसांत आसतना म्हाका म्हणजे डेस्कार खूब झगडीं येताले. आरे कलांगुटाक एक स्टोरी कर. कोण सांगतालो म्हाका? एक एप्रेंटीस फ्रॉम स्कूल ऑफ जर्नलिझम डेस्कार आसतालो. अरे तूं म्हाका सांगता की म्हणून वॉट यू मीन बाय टेलिंग मी द स्टोरी? यू नो माय सिनियरिटी? हू आर यू? You are just a training journalist from College of Journalism, and you tell me to do story. Let the editor tell me what the story is, and I will tell him what. अशें म्हणजे प्रत्येक वेळा you come into clashes with people because हे एक दीस म्हणजे चिदंबर हो तुजो राजगट्टा म्हणून एक संपादक आशिल्लो, ताजो आनी म्हजो एकदम वाद जालो. हांवें कितें तूं म्हळें आज आयला, तूं म्हजी सिनियरिटी नकळ कांय नकळ, आनी तूं म्हाका फोन करता आनी विचारता वॉट इज वॉट आर युअर टर्म्स वीथ इंडियन एक्सप्रेस. हांवें म्हजे टर्म्स कितें आहा ते हांव कित्याक तुका सांगतलो? तूं वच आनी विचार नारायण जनरल मॅनेजराक म्हाका कसो अपॉयंट केला आनी म्हाका पगार कितलो आहा तो. And what sort of stories I expected from me. खूब अशे क्लॅशीस जाताले. इवन प्रभू चावला वन डे आय टोल्ड हिम व्हेन ही केम हियर टू गिव अस अवॉर्ड की रातचो म्हाका ताणें हेराल्ड म्हणून ताका कितें हेराल्डाचेर कितें तरी स्टोरी आयिल्ली आनी इट बिकेम ए बीग न्यूज बिकॉज सी सुब्रमण्यम म्हणटा ताजो Governor of Maharashtra had to resign, and सायन्स काँग्रेस जाता त्या वेळार एक ताणें कसली स्टोरी केली ते हेराल्डीचे थंय. तो म्हणलो म्हाका ती स्टोरी जाय आतां. हांव जाल्यार ना तुका मेळची ना. आतां हांव हेराल्ड खंय वचूं एका वराचेर? तुका फाल्यां? तो म्हणटा ना ना आतां म्हाका जाय. ना आतां जाय पूण तुका हांव खंय रावतां? द डिस्टन्स बिटवीन मी एंड हेराल्ड or whatever, even my office in Panji Bureau is 5 kilometers from my, or 8 kilometers from my house. And म्हजे कडेन स्कूटर आसताली पूण I have no transport now. So please forget about the thing. Tomorrow morning, even early morning if you want, I will dictate the story to you of Herald and what you want. तरी आसता आनी तितल्यार तें प्रकरण सोंपलें. अशें आमचे जिवनांत खूब प्रसंग सांगपा सारके आसा. वन्स हो तुगेलो अरुण शुरी, ही वॉज द बेस्ट एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस. वेरी गुड एडिटर, very nice human being, very nice human being. Besides being a good editor, he was a very beautiful person, and as a human being, he was very kind. एक दीस हांवें युनिवर्सिटीचेर एक स्टोरी केली and it landed in the front page of the Indian Express. एक दीस इंडियन एक्सप्रेसाचेर येतकच अरुण शुरी एडिटर आशिल्लो आनी तेद्या वेळार ते सरकार आशिल्लें हाजें तो गोपाळ सिंगाचो फ्रेंड, म्हाका याद ना आतां ताजें नांव. तागेलो युनिवर्सिटीचें आर्किटेक्चर ताणें केल्लें ताच्या भावान.
And the story created a lot of ripples in Delhi, in the powers, in the corridors of power. Gujarat. Satish Gujarat. Satish Gujarat, Inder Kumar Gujarat was the Prime Minister. अशें करतकर म्हाका दिसलें की म्हाका दिल्लीच्यान हाजो फोन आयलो अरुण शुरीचो, तूं फाल्यां बॉम्बे यो, हांव आपूण दोनाक पावतलो. आय थॉट अरुण शुरी दॅट टायम हांव एकदम भिलो की म्हजो जॉब वता म्हणून आतां, कित्याक सतीश गुजराल they are all powerful people, so I thought that, but you must all bring every evidence that you have filed the story. And all these professors who came to give the story to me, they were contacted and they were hopefully they were very helpful. आणि सगळ्यांनी म्हजे कडेन सगळ्यो फायली हाडून दिल्यो झेरॉक्स करून. And I flew to Bombay next morning, and I was there at 12 o'clock in Bombay. Bombay, Arun Shuri येवन आशिल्लो. Arun Shuri रोखडो अर्दो and Arun Shuri बी पावलो. And he was sitting in the resident research chamber. हांव गेलो आनी हांवें चेंबराक गेले आनी विचारलें की ताजे पीक विचारलें की अरुण शुरी आयला, ताका सांग सिंगबाळ आयलो म्हणून. He sent a word that he will meet us at 2:30 for election briefing. That time we will talk. But Arun Shuri addressed us in that afternoon. आनी ताणें म्हाका दिसलें की तो म्हाका खूब स्कोल्ड करतलो किंवा कितें करतलो ते स्टोरी. म्हाका तो मिटींग जातकर तो टोटली विसरलो म्हाका आपयलें तें. आनी हांवें ताका विचारलें, सर जर म्हाका आपयलो, I know Mr. Singhbal, but what happens, that you people, why I called you, I didn't call you to fire you. You have done a beautiful story which lands in front page in the Express, and I want to tell you that you should not stop with one go. You should start a series on this, because the story is worth it. So start a series of till you find the case to the logical end. तुम्ही कितें करता, एक स्टोरी दिता आनी ओके बसता. आपूण तशें न्ही, आपूण आपल्याक स्टोरी अश्यो जाय की तुमी ताका तो मनीस मरसर ताजे फाट सोडप ना, नाल्यार स्टोरी ना. स्टोरी एकदां दिली म्हणून तूं व्हडलें काम केलें अशें जायना. स्टोरी सामकी ताज्या फाटीक लागूं जाय आनी स्टोरी बरोवंक जाय. And you should arm yourself with enough ammunition to kill him with that story. Means to expose him so much to thoroughly naked. Also करून ताका उडोवंक जाय. And that is why journalism is today is missing its point. आमी एक स्टोरी दिता, मोकळे जाता आनी काम केलें म्हणून. That is not journalism. I think I have talked too much. So खूब सांगपाचें आसा, कांय ना. इतलेंच की आज आमची तुमचे उज्याचें हें म्हाका आमंत्रण
दिला त्या खातीर तुमकां हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. आनी बरें तुमी चलोवचें, बरें जर्नलिजम बरें करचें, बऱ्यो स्टोरी हाडल्यो जाल्यार त्यो दामून दवरच्यो न्ही. स्मृती इराणीक बाळ लायसन मेळ्ळें जाल्यार ताजेर बरी स्टोरी करची, बरी फ्रंट पेजाचेर हाडची. आनी कित्याक इट कॉल्स फॉर अ फ्रंट पेज एडिटोरियल. आमचें जर्नलिजम इतलें पचपचीत जालां, इट इज बिकमिंग सच ए थिंग दॅट एवरीबडी शी इज वरीड हाव टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम गॅलमनी. ताका कंडेम करपाक न्ही. स्टोरी स्टार्ट्स विथ इराणीज नोटीस टू काँग्रेस, स्वराज्यो उल्ट्यो बोबो. सो वॉट आय एम सेईंग इज दॅट आमी जर्नलिजम करता तें आतां इतलें रॅडिकल जायत गेलां की व्हडले जर्नलिस्ट म्हणून मिरोवपाक सुद्दां व्हडले झेत लागना. पूण वॉट एवर युअर ओन इनसफिशन्सीज आर मेड अप बाय ऑर्गनायजेशन्स लायक वायर, क्विंट, हे जर्नलिजम पळय आतां करतात तें जर्नलिजम खरें. एंड दॅट इज वेर आय वॉन्ट टू, इट इज नॉट इन युअर पावर टू डू इट because you are also employed. Journalists are not independent journalists. Journalists are employees of some organization. So what I say is a clerical journalism that and it is because you are employees. You are not journalists, you are employees of a newspaper. So this is what I feel about today's journalism. Thank you very much for listening. काका आसूं, सावळ आसूं किंवा आमचे सिरील बाब, बाकीचे आमचे सिनियर जर्नलिस्ट आसूं, पत्रकारिता केन्नाच बॅकडोर जे कॉम्प्रोमायजीस आसा त्यो केन्नाच करून आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्या. आमी ताच्या सावळेंत रावन आमी पत्रकारिता केल्या. जेन्ना काका किंवा सावळ किंवा बाकीचे आमचे सिनियर बालाबाब सेक्रेटरिएटान वताले तेन्ना तांकां जो रेस्पेक्ट आशिल्लो, तांकां मंत्री किंवा बाकीचे जे ऑफिसर आशिल्ले, टॉप लेवल ऑफिसर, IAS ऑफिसर जो रिस्पेक्ट करताले, ताका लागून आमकांय थोडोसो पत्रकारिता करता आसतना आमकां सोंपें जालें, सुलभ जालें. डिक्टेशन केन्नाच घेवना हें तुमकां हांव आमचे पळयल्ले अनुभव सांगता. सावळा सारको मनीस, ताचे रवी नायका सारको तेन्ना चीफ मिनिस्टर, ताचो क्लोज फ्रेंड आशिल्लो. पूण रवी नायक जेन्ना सोडून गेलो MGP, सावळान एकूय बातमी समर्थन करपाची बातमी दिवना. सावळान क्रिटिसायजच केलो रवीक. सो ही पत्रकारिता. सावळान आपलो आत्मो केन्नाच विकूना. कार्यक्रमात फुडें वता आसतना हांव तुमच्या मुखार आमचे एक अशे सिनियर जर्नलिस्ट हाडटा की जाका शत्रू कोण ना, ताणें आयुश्यांत केन्नाच शत्रू करूं ना, जे शांतपणान आयुश्य जगलें, खूब बरें जर्नलिजम केलें, मनीस म्हणून आपलो सदांच रेस्पेद आनी जो मान आसा तो मेनटेन केलो. शांत स्वभावाचे पण खूब व्यासंगी, म्हणजे वाचपाचे, अभ्यास करपाचे जाका खूब हें आसा, अशें आमचे सिरील बाब तुमच्या मुखार येतात आपले अनुभव सांगपाक. Was born with Navin and I ended with Navin. आता कितें म्हाका तूं विचारशी तुजे कितले आतां कलीग जातले ते खंय आसा कांय शकना. कांय सांगूंक जायना. खंय गेल्यार कितें जाणाव जे भायर गेल्यार ते खूब प्रॉस्पर. आतां when we started journalism in Navin, आमी रायटींग डेस्क इवन टायपरायटर, तेन्ना कंप्युटर नासले, टायपरायटर. तेन्ना म्हाका उगडास आसा सगळें साफ करप, मागीर ड्युटी गावपाक जाय ती काय ना, मागीर कागदां मांडप आनी तेजेर न्हिदप.
नासलें जागोच नासलो आमकां. हांवें नोकळो कितें पणजे आनी कितें गोवा. बट आतां हाव टू मॅनेज, कशें पळय मॅनेज करचें पडटा. सो वी टू पूट ऑन द डेस्क. आमी मेजार न्हिदताल्यो आनी तें बी कितें मेजार न्हिदता तें बरें आसा. न्हिदलें म्हणून तें जायना. जे मस्किटोज आसता, मागीर ते कॉक्रोचीस, वांदो, रॅट्स, ते कितें 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 सांगिना काय सांग म्हणटा पळय तें आसलें तूं. आनी हे हितून आमी काम बाकीचे मागीर जेन्ना जर्नलिस्ट जे येयल्या ते मागीर तेंकां तें बरें दिसतालें. सगळें आतां चेंज जालें. आमकां आतां चेंज जालें कित्याक आमकां लागून. आमी तें मागीर दवरलें गोट हांचेर ना, येवपाचें ना. हांव तेन्ना आय रिमेंबर आमी रावताल्यो एल्डोराडो कडेन आनी थंयसान यूज्ड टू कम टू आमचे हितून विराडी, वेर इट वॉज रेंटेड. पयलें फ्री. कितें कास्पेकार एकदम बरो मनीस. ते कास्पेकारा सांगप यू हॅव नो प्लेस, तूं आतां ये म्हणटा काम ऑन ड्युटी. हाव टू काम ऑन ड्युटी? हांवें आजून न्हिदूंक ना. सकाळीं पळयलें हांगासर ते होल डे वी वर इन द ऑफीस. सुटपाच्या वक्तार येवन तुजे कानान सांगप, न्यूज एडिटर कोण आसलो पळय तो इनचार्ज, की फाल्यां मॉर्निंग समबडी शूड कम. कोण ना आनी काम करपी. अरे सांगप ताका की वी हॅव नॉट स्लेप्ट. न्हिदून आसा कशें? ना 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 कशें पळय. सो वी वर मेड टू कम. आनी हितून आमी असले त्रास काडल्यात म्हाका दिसना एनी मॉडर्न जर्नलिस्ट आतांचे वील एवर थिंक की बाबा काडले दीस कशे काय म्हणून. काडले दीस हांव जाणा कशें काडले पळय ते. कितेंच करूं नासतना आनी केलां आसतना तरी पूण आमचें काम एक बरें व्हडलेशें एप्रिशिएट जावन. हांव आज कितें म्हणूंक सोदतां तुमकां आतां की जर्नलिजम म्हणटा पळय तें व्हडलें बिजनस आसा तें. जर्नलिजमाच्या नांवान लोकांनी पयशे घेतले. अरे तूं खंय आसताय? ना हांव मडगांव आसता. कितें करताय तूं? टिचरीचें जॉब. टिचरीचें जॉब. आनी नवीन नाय बरो जालो. खंयचे न्यूज येता तुका? हू आर यू? कितें हें आसपाक जाय न्हू, ऑथॉरिटी आसपाक जाय. तो कोणें धाडला? हो स्कूल टिचर. आनी धाडटा आसतना न्यूज आयटम रिपोर्टर घरा वतालो. कितले जाता वामन बाबाचें चेडूं आयलें. आयज तेन्ना म्हाका उगडास जाता कितले हार्डशीप कशें तें. तेन्ना बायलो नासल्यो जर्नलिजान, बायलो नासल्यो. एकटी बायल नासली. मागीर येयल्या मागीर जायतीं येयली. सुहर्शिनी ती सगळीं मागीर येयली. पयलीं कोण नासलो. कोण मातसो वयर भितर सरपाक रातचें काम करपाक पडटालें. नायट ड्युटी इतलेंशें करून तरी पूण कोट दिता तुमकां हांव. कितें एक ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर रुपर्ट मर्डॉक म्हणटा पळय तो एक ही इज द बेस्ट नोन फॉर हीज रॅफिश
न्यूयॉर्क पोस्ट ते एक पत्र आहलो दीस टेबलॉइड तो हेवी ऑन सेक्स सगळे नागडी बायलो चेडवां तसले आनी क्रायम ही 2 उक्तावण केल्यो सगळे तुमी बायलांचे फोटो घालप आनी त्या इतले तेणें पयशे केले रॉबर्ट मर्डॉकान की 6 वर्सांनी तेणें कॉम्पिटेटर तेजे आसले पळय तेद्या वेळार न्यूयॉर्क टायम्स आनी न्यूयॉर्क टायम्स छापता आसतना लोक घेतालो कित्याक खातीर घेतालो ह्या खातीर नागडी चेडवां आनी कितें सामकें ओपनली तो लिपयना मागीर एडवान्स न्यूजपेपराचो एडवान्स इतलो जालो की तें व्हडलीशी परवा नासली घालात आनी ना जाल्यार ना घालप आमकां सुद्दां सोडलेले पयले म्हणटाले तुका बी केअरफूल नॉट टू डोंट गो लायक सेक्स म्हाका सांगपाक बरें लागना हांवें जायतें पळयलां हांवें जायतें पळयलां कितें जातालें पयलीं काय एकलो आहलो वर्नन डिसूजा म्हणून वर्नन डिसूजा बॉम्बेचो तो बरो शिकलोलो आनी बरी फॅमिली तो येतालो हांगसर आनी तेजे आनी आमचे एडिटराचे खूब जवळ येता के मेनन एडिटर आहलो तो एक जनरल कहो भितर सरलो काय ना न्यूज डिपार्टमेंटान भितर सरलो जाल्यार तुका बोसलोलो पयशी उठयतालो डोंट यू नो हाव टू रिस्पेक्ट द सिनियर्स ही डिपार्टमेंट मरे you don't know how to respect the seniors. Then you say good morning, good afternoon, good evening. सामको कंडेम करून सोडटालो आतां हेच मनीस मागीर इतले सुदरले की टुडे वी आसात आनी दे लायक द प्रोफेशन तितून आहा आमचो एक जमाल तो आतां कितलीं वर्सां जालीं थंय आसा शिकले आतां कितें जालां मिडिया म्हणटा पळय ती वाडल्या म्हाका तूं विचारशी तुका फायदो कितें मेवला अपार्ट फ्रॉम सॅलरी सोडून एक म्हाका म्हणजे येता आय रिमेंबर वॉट आय प्रॉफिटेड मोस्ट वॉज इन माय एक्सपोजर म्हज्यान हांवें पळयता आसतना पासून लोक विश करतात तुका हांव वळखूंक नाशिल्लो तूं कोण आनी कितें पळयता विश करता कित्याक विश करताले की इट्स रायट आनी बरयता आसतना मर्यादेन बरोवप अशें कांय हें ना आनी वर्णन सारकें ना वर्णन डिसूजा तो एगेन्स्ट एडिटर KSK आनी जावपाचेंच कित्याक तेन्ना सामको तेजी बिहेवियरूच बॅड म्हणटकच तो कितें करी आमचे जर्नल आनी डिपार्टमेंटाचे जर्नल आनी तेजी एडिटोरियल कशी कर तो रातचो रावतालो घरा वचनासलो आनी आमी सगळे गेले म्हणटकूच हे जाण हाडल्यान जोनां हाडल्यान तसो आनी वचोन ड्रॉवर उगडप आनी पळयतालो कितें कितें आहा पळय कितें ना कितें मेवतालेंच ताका मातशें हें हाडलें लूज कॅरेक्टर म्हणटकूच
वर्णन सगळें काडून आपणाच्या ताब्यांत दवरलें. केन्ना झगडी पेट्टाली, प्लीज डोंट शाउट, यू वॉन्ट टू टेल मी समथींग, टेल मी. सांगपाचें आसा सांग. कोप करना. कित्याक खातीर तो उगी रावतालो, तेजे कडेन सगळें मटिरियल आसलें झुजोन, ड्रॉवर हांवें काडून दवरला पळय, कितें ना कितें तो आसतालो. पासपोर्ट आय बीन टू इंग्लंड आनी अमेरिका आनी आमकां येवन सांगतालो. वॉकिंग बॉम्बे भायर पावूंक ना. आपलो व्हडलो जनरल म्हणटालो, कांय ना जनरल फकाणा. मागीर तो इतलो सुदरलो, त्या कळ्ळें म्हाकाय कितें सांगलां, यू नो सिरिल, यू आर द ओनली जर्नलिस्ट in this office who's got a vehicle, गाडी आहा. दुसऱ्या कडेन कोणाच पळयना. तेन्ना आमी स्कुटर चलयलो आनी खरी गजाल. अशें आमी जमनीन न्हिदून कितें जेवण जेयताल्यो, केन्ना घरा वताल्यो. आनी तेन्ना 1963 ज्या वेळार आमचो जॉन एफ कॅनेडी फारान मारलो. आनी केन्ना जाली बातमी आमकां येयल्यार टेलिप्रिंटराचेर सकाळीं एका जॉन एफ कॅनेडी शॉट. मेला हो ना तें कोणाक खबर ना, शॉट म्हणून येयलो. मागीर आतां आमी कितें करतले, आमी सगळे जुनियर, हें केदें व्हडलें न्यूज. फस्ट टायम आमचो आमी असले हितून पडला, केन्नाच पडोंक ना पयलीं. फस्ट टायम वी आर टॅकलिंग सच न्यूज. मागीर नो यू हॅव टू चेंज द लीड स्टोरी. आनी तेन कोइन्सिडन्स तें सो जनरल, सो जाण मिलिटरी हेलिकॉप्टर क्रॅश जालो आनी ते सोय जावन मेले. जाल्यार आतां खंयचे न्यूज व्हडले, कॅनेडीचें न्यूज व्हडलें की हेचें न्यूज व्हडलें, हिंसाचेंच पडटा आमच्या. हिंसाचेंच पडटा. रातच्या मागीर हांवें 2 सुमार फोन केलो, इज नॉट डेड एज येट. म्हण फार मारला तो खरो. मागीर ते न्यूज हें करपाक वेननाक दिसलें की ना हें. आनी करपाक अशें कांय ना. तेन्ना लायनो येयलेली, नित्य येयलेली. सगळें हँड सेटींग तें म्हणाले एडिटर म्हणाले पळय, इफ इट ब्रेक्स म्हणजे तें सगळें ते टायप ते एक सुटून तो पडलो. सगळें न्यूज छापून येवपाचें ना. यू वूड नॉट कंपोज करपाक परत टायम वयता. असले करून सकाळीं न्यूजपेपर भायर सरलो कितल्यांक 8 सकाळचे 8 छापून जालें. इट इज रेडी. आनी आफ्टर येयले आमी घरा नोट घरा कडेन. आनी हें आनी कितें, आख्खी रात आमी काम केलें. यू प्लीज कम फॉर ड्युटी. तशेंच मागीर आमी उठून येयल्या. वी वर्क एंड with this आमी तो पेपर काडलो, कसोय करून काडलो. ही ऑफकोर्स एप्रिशिएट एज जर्नलिस्ट एप्रिशिएट जालो, खूब एप्रिशिएशन दुसरे दिसा आमच्या नान मस्ट थँक न्यूज डेस्क
ना घेवन पडना थँक ऑल न्यूज डेस्क जे काम करताले न्यूज डेस्काचे मस्ट थँक हिम फॉर द गुड एक्सलंट वर्क यू आर डन आमकां मातशें उमेद अशें जायतें येयल्या एकदां हांव पर्वरी पावलो कित्या खातीर कामाक पर्वरीसान भायर सरलो तेन्ना आमकां बासी येयल्यार बासीक रावल्यो जाल्यार टायम रावलो बस येवपाक जाल्यार जीप येयली पुलीस जीप तेन्ना म्हाका बरें येयना याद हें मडकयकर इन्स्पेक्टर तो रावतालो थंयसर कॅथलीक तो मडकयकर जावं तेजी बायली हें पुलीस ऑफिसर करेक्ट तो येयलो झूप करून जीप थांबयलो म्हाका म्हणालो स्वता चलय जाता न्हू गाडी जीप आपण चलय जाता प्लीज तो जाणाला दिसताडी तो बस स्टँड एकूच जागो वचपी आमचो पणजे कमींग इन टू टावन दिलें आनी कितें आबा गोवान कितें कमींग इन पुलीस ते वेरी गुड कितेंय करपी नो आय मॅनेज एक कितें आतां बस येतली नो नो कम आय एम गोईंग देर इन केस सो यू कम बसलो तसोच मागीर विचारलो तें नांव कितें कितें काम करता कितले स्टाफ आनी कितें म्हणजे पावता ताका कळ्ळें की बाबा एक काम करून येयलें रातीचें काम केलां म्हणटकूच तांकां मातशें रेस्ट यू नो मिस्टर टिकुना आय हॅव सीन लॉट्स ऑफ जर्नलिस्ट आतांचे म्हणा टुडेज क्रॉप लॉट्स नॉट लायक you people never seen journalists like you people sincere hard working बाकीचे म्हणाले जायते पळयले एज अ पुलीस ऑफिसर आपण जायते पळयले एज अ पुलीस ऑफिसर बट असले हितून आतां पळय कोणाचे येतात ते आमी वळखूंक ना कोण तो मागीर तेजी बायल मागीर दे इंट्रोड्यूस मी टू सम काबो राजनिवास तेंचे ऑफिसर इंट्रोड्यूस केलें आमकां आनी तूं मागीर जाणा एकदां इंट्रोड्यूस केलें खा जे पिये तुका जाय तितलें काबो ना फ्री वच जाय तें घे एन्जॉय इतलें करून journalism joke to journalism is like a marriage. It's like a marriage म्हणजे काजार जाता पळय तशें which itself was like a fort. एक fort आगोदा fort आसता पळय तशी those inside wanted to get out and those outside wanted to get in. Inside the foot. एक तो comparison देता है. A competent reporter is today a rare commodity. Not because he doesn't exist, but because he can be had only at a price. A competent reporter मेवतलो म्हणशी जाता, but आतां सॅलरी कितल्यो कितें जोडटालें तेन्ना नथींग एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू नथींग बट हेच सॅलरीन आमी गाये गेल्ल्यार आनी प्रेज गेलो
political right and left in journalism. Political right in journalism and left in journalism. Okay. Both can be right and should be right. So, right a journalist who is conscious of the extent of his rights and also of the limits thereof. You should know who is doing what, right or wrong. That is your discretion, how you manage. One should guard against the press being used to make the people submissive to particular ideologies which hamper progress and safety. There were people who abused also. The people like Vernon D'Souza, I still remember. माझ्याकडे वचून कटिंग आणलेली वो कितें करी आमकां कळनासतना वी आर ऑन द डेस्क एंड वी आर ऑल इन सिनियर पोजिशन आमकां कळनासतना वो टायपरायटराचेर न्यूज मारी आनी टायपिस्टा कडेन हें मारून घे मागीर धाडप भितर आनी तूं जाय प्रूफ करता आनी ते सांगप ना कितें कितें कसली कसली तरेचे आय हॅव गॉट आमचे कडेन आय हॅव गॉट फॉर द मोमेंट न्यूज आयटम्स सेइंग that so and so is arrested, but which is wrong. You can be arrested for it. Yes. In any case, so what I wanted to say is that the modern journalists should imitate, but imitate only to a certain extent. Not because he is given freedom. Now you are working on computers. Then computer is now all hand setting. But we worked. So now what has happened? We have all, in wisdom we have grown. We have all become wise now. We also study why we are writing it, because people are watching you. People are watching you. What you are doing? They know what is right and what is wrong. Journalists are cautious and they write what they feel is after they feel. Am I right or am I wrong? And for that matter, it is you, the journalist concerned, who should sit and look like in the mirror. Let us print it. If not, drop it. This is what I, as a senior journalist, have to tell them. Be careful what you write and how you write. You can say things in many ways. You can call a woman a prostitute, straight away. Or you can say a woman who is a loose character. And if this is the case, then you should be careful and only practice that which is moral. Otherwise you can get into trouble. In places like Saudi Arabia and South America, they kill you. Why did you write like this? Just kill you, finished. And for that reason I always say, junior journalists have a lot to learn and their learning won't end. Now there is so many things you can go. Join a journalism school. You can, do so much in the media. There are other jobs of the media. There is television, there is radio, there is so many other magazines that you can do.
But when writing, please, my advice to the junior journalists is, please be careful, because it won't help you. Neither will it help your juniors. You tell them what is right, what is wrong. Doesn't matter whether they like it or not. You tell them what you are doing is wrong. Don't be afraid to tell them, because tomorrow they will thank you. Because otherwise, if you go on telling them all lies, they will get beaten up. People are there in Goa who have beaten up journalists so badly. They have beaten up editors. Beaten up editors with iron rods. And all are still alive. You can go and question them, and they will tell you. So my advice to journalists, the juniors, please be careful. For our sake, because we should see and feel satisfied. Yes, here is one person who is doing everything that is right, and for which he should be congratulated. Because I, on my part, I raise my hand to these people, because they have been bold enough to say what they have to say with reason. And with these few words, I hope that people take points from anywhere they feel and work on them. People still ask. People still ask us, look, this is the item. What do you think? Should we let it go or not let it? Even though we are retired, they will still ask us. And in this respect, I say, I respect your integrity. I know you are a sincere person. You want to write what is correct. Thank you very much. थँक यू सुनील बाब. खूब आमकां खबर नाशिल्ल्यो गजाली तुमी आमकां सांगल्यो. तातूंतले खास कळले सगळे सांगले. पत्रकारिता कशी आसता, लोक कशे आसता आनी टायम कसो आसता, टायम कसो बदलता. तरी पत्रकारांनी कशे आपल्या प्रोफेशना कडेन निश्टेन रावपाक जाय हेंय तुमी सांगलें. म्हाका दिसता की आमचे पत्रकार जे भाव आसा ते तुमचो एडवायस आसा तो लक्षपूर्वक आयकतले आनी फॉलो करतले. आतां आमच्या मुखार येता गोंयच्या मराठी पत्रकारितेंतले एक स्टॉलवर्ट. तांचे कडेन पळोवन आमी पत्रकारिता शिकले. तांचे कडेन पळोवन आमी राजकीय पत्रकारिता कशी करप किंवा बाकीची सामाजीक पत्रकारिता कशी करप ते शिकले. आनी पत्रकार असूनय खंयच आपले एक चिमिजास एक खुमखुमी आसता ती न दाखयता शक्यतो लोकांक कशी मदत करपाक शक्य आसा तेंय आमी तुमचे कडल्यान शिकले. तुमच्या मुखार येता श्री गुरुदास सावळ, ज्येष्ठ पत्रकार. पत्रकार जावचो ही म्हाजी पयलींच्यान इच्छा आशिल्ली. पण जेन्ना हांव खंय मायना कुट्टबिहार शिकतालो इश्कॉलान 7वी 8वी 9वी 10वी 11वी पूण तेन्ना आसताली तेन्ना म्हाजी कांय पत्रां हांव रेगुलर वयतालो. नवप्रभा आनी राष्ट्रमत, माडगांवचें राष्ट्रमत आनी हांगा नवप्रभा. आनी आठवड्याक किमान 2 किंवा 3 तरी म्हाजी पत्रां आसताली. खंयचो विशय आसूं तो, अमेरिकेचो आसूं, गोंयचो आसूं, खंयचो जगांतलो खंयचो विशय आसतालो, म्हाजी पत्रां येताली. म्हाका दिसता की हांव पत्रकार जावप म्हणून. आनी ताका लागून कितें जालें की जेन्ना एक एड आयली नवप्रभाचेर उपसंपादक पाहिजे म्हणून, तेन्ना हांवें आनी वेळ करूं ना. सोमतो अर्ज धाडलो आनी रजिस्टर करून धाडलो, रजिस्टर एडी केलो धाडलो. आनी तेन्ना विकास केळकर ह्या नांवाचो एक उपसंपादक आसलो. तो व्हेरी ब्रिलियंट मॅन. तो म्हाजो वैयक्तीक मित्र आसलो. तो म्हणपाक लागलो की तूं सावळ तुमी या, मी पाहिजे बघतो म्हणून. पण जालें कितें, जेन्ना आपूण इंटरव्यू दिवपाक आयलो पळय जाल्यार केळुस्कर ना आनी डेस्कर आपलो जयंत संभाजी आनी दोबो कर्णीक हो एक सामको जागतीक पत्रकार पळय, तो आमचो संपादक तेन्ना नवप्रभाचो. तेणें सांगलें संभाजी तांची जर खातीर 2-4 बातम्या PTIचेर द्या आनी ट्रान्सलेशन करून घ्या, बघूया काय करतात ते म्हणून. आतां म्हाजे प्रसंग हांव कितें म्हाजे शुद्धलेखन म्हणटा पळय ते सामकें कच्चे आसताले आनी अजुनूय आसात. मात करप कितें, संभाजी म्हाका कांय भिवूं नाका तूं. ते ल्हान ल्हान बातम्यो दिले 4-5 वळीच्यो 4-5 दिल्यो आनी त्यो ट्रान्सलेट केल्यो. ताणें त्यो पुन्हा करेक्शन केलें, शुद्धलेखन तपासून करेक्शन केलें आनी म्हाका पुन्हा दिलें आनी मागीर तूं पुन्हा बरोवन काड म्हणून. आनी त्यो कॉपी काडून संपादकाक सांगपाक वा छान आहे ट्रान्सलेशन, चला उद्या वचून बिया कामाला म्हणून.
आनी असो हांव पत्रकाराक जॉयन जालो. तर गुजाची पळय आमची कारकीर्द आहा न्ही ती पयलीं गुज आशिल्ली, गोवा प्रेस सर्कल आशिल्लें आनी प्रेस सर्कलची जी जागा आसली पळय जुंता हावजान ती गोवा प्रेस सर्कलची आशिल्ली. त्या जागेन गुजाचें सगळें चलतालें. मागीर गोवा मराठी पत्रकार संघ थंय जायलो आनी लास्टाक जेन्ना ही जागा आमकां मेळ्ळी पळय पर्रीकर जेन्ना CM जालो तेन्ना आमी पर्रीकराक म्हाका घेतली. आनी म्हाका याद जाता की म्हाजी दुसरें दिसा इलेक्शन आशिल्लें आमच्या गुजाचें. तेन्ना हांव आनी गांवडे पर्रीकरा कडेन गेले आनी सर म्हणलें आमकां ती जागा तुमी हांव अध्यक्ष आसतना ही जागा आमकां तुमी दिवंक जाय म्हण ताणें रोखडोच माटोळकराक फोन केलो लेबर तांची बिल्डींग लेबर कमिशनाची. तो खंय ते लग्नाक गेल्लो वास्को. ताका अर्जांक तो ताबडतोब पाव म्हाका घरा कडेन आल्तिनो आनी ताणें आपोवन ताका आनी सांगलें की हेंकां आयच्या आज तूं अलॉटमेंट लेटर दी म्हणून. माटोळकार आमकां इतल्यो गाळयो घेतल्यो आनी आपूण हो लग्नाक गेल्लो तुमी कित्याक आपल्याक तर सांगतलो. पूण ताणें त्या दिसा ऑर्डर काडली एलोटेड टू गुज म्हणून आनी सायडीची जागा आसली पळय कॉन्फरन्स हॉल तो आमकां दिवचो म्हणून आपूण दुसरें हें काडली. त्या नंतर दुसरी गोश्ट हांवें केल्या म्हणजे हांव आसतना अध्यक्ष जाल्यार ती आमची ही पेन्शन योजना पळय आहा न्ही ती आमी 1995 आमची इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट आहा पळय तांचे हांगा अधिवेशन जाल्लें कला अकादमीन. त्या वेळाचेर ताजे पयलीं आमी केरळाक गेल्ले हांव गावणेकर म्हादेव काबरार अशे 10-15 धर्माधन कामत. थंय आमकां कळ्ळें की थंयचे पत्रकारांक तेन्ना 1981 पेन्शन मेळटा म्हूण 500 रुपया आसून 600 कितें तरी मेळटा म्हूण. म्हणटा आमी म्हटलें केन्ना ते मागणी घालपाची म्हणून. आनी 95 जेन्ना CM आयिल्लो आमच्या अधिवेशनाक तेन्ना आमचो जो अध्यक्ष आहा नॅशनल विक्रम राव ताणें ती मागणी केली आनी CM म्हणलें करया म्हणून आमी. पूण कितें जालें अशी 5-6 वर्सां अशीच गेली ती जालीच ना लास्टाक. पूण जेन्ना पर्रीकर आयलो पळय पर्रीकर म्हणलें कितें धापे घालून दी म्हणून. म्हणटकीर आमची स्कीम कांय नाशिल्ली आमी केरळची स्कीम मागयली. आमचो UNIचो कोण तो रिपोर्टर आशिल्लो पळय राजन काय अशें तरी जॉन जोसेफ तांणी थंयच्यान स्कीम मागयली पळय ती आसली मल्याळम भाशेंत कळ्ळें न्ही. मागीर आमी PIB तो एक मनीस हें आसलो पळय इन्चार्ज JK अब्दुल्ला काय AK अब्दुल्ला कोण तरी तांणी ती इंग्लीश केली आनी ती इंग्लीश करून आमचे कडेन दिली आनी आमी येवन पर्रीकराक दिली आनी पर्रीकरान विथीन 3 months तांणी ती स्कीम मान्य केली. आनी पर्रीकराचे OSD आसा चिमुलकर म्हणून ताणें आमकां खूब हेल्प केली. अशी तर 2 गोश्टी म्हाज्या कारकिर्दींत जाल्या. सगळ्यांत एक वायट गोश्ट ताच्या भिरांतली अशी म्हणजे ती एक दीस मनोहर पर्रीकर CM आसतना तांणी सगळ्या संपादकांक नोटीस धाडली. नरेंद्र सावयकर आदवोद आसलो की आपल्याची हें घेवच्या आदीं तुमी आपली कसलीच बातमी छापचे ना म्हणून. कारण हेराल्डान एक बातमी आयिल्ली राजन बरयल्ली आनी ताजेर ताणें एक सगळ्यांक नोटीस धाडली नवीन टायम नवप्रभात म्हणटकच आमचें मातशें चाळवलें. आमी गुजरात ताबडतोब मिटींग घेतली की हाचो निशेध करपाचो म्हणून. आमकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर गिरीश चोडणकर युवक काँग्रेसचो अध्यक्ष आसलो तांणी कितें केलें आमरण उपोशण जाहीर केलें आनी आझाद मॅचेर बसलो तो. 3 दीस जाले पर्रीकर कांय आलो ना. आमची परिस्थिती कितें आहा आमी ताका सपोर्ट केल्लो न्ही गिरीश चोडणकराक आनी आमी आंदोलन चालू केल्लें. पूण कसोच पर्रीकर आयकना तो म्हणना आपूण कांयच करचो ना तुमी जाता तें करा म्हणून. आनी लास्टाक कितें जालें की जवळ 8-9 दीस आंदोलन चल्लें तें आनी लास्टाक मागीर पर्रीकरान कितें तरी तोडगो काडून ते प्रकरण मिटयलें. गिरीश चोडणचें कितें जालें की 3 दीस जाले पर्रीकर आयकना मागीर आमकांच फुडाकार घेवचो पडलो. आमी गिरीशा कडेन गेले आनी म्हणलें बाबा तूं आतां हांगा मरपाची गरज ना आमचे खातीर आमचो इश्यू आमी सेटल करतात. आनी आमी एका मनशाक थंय व्हेलो आमच्या एका फ्रेंडाक ताका लिंबू सरबत दिलें आनी ताका तें उपोशण सोडलें. दुसरी आमकां म्हाजो अनुभव असो आहा की तें गोवा प्रोटेक्ट नांवाची संस्था आसली. ह्या संस्थेच्या एका पदाधिकाऱ्यान हेराल्डाचो जो हें रिपोर्टर आसलो पळय एंटनी ताका भरपूर मारलो. जसो आयदेशाक मारलेलो पळय तसो ताका भरपूर मारलो. ताजे विरुद्ध आमी आंदोलन केलें. जवळ जवळ म्हाका 20 काय 21 दीस आमचें साखळी उपोशण चलतालें पणजे फेरीबोर्ड आहा पळय थंय बसताले आमी. तेन्ना म्हाका लागून सांगताले की अरे सांबाळना ते गोवा प्रोटेक्टर आहा पळय ते रातचें तूं केन्ना तुका हें करतलें हाडटलें म्हणून. पूण हांव म्हणलें मेलो जाल्यार मेलो कितें करपाचें आहा अशें करून जालें. पूण कांय जावना आनी लास्टाक मागीर ताका हेणें अरेस्ट केलो. कोणाक सांगपाक म्हणजे रुडोल्फ फर्नांडीस आहा पळय ताका अरेस्ट केलो. तेन्ना रवी नायक चीफ मिनिस्टर आसलो आनी विक्टोरिया फर्नांडीसाक अरेस्ट केली अंडर कॉफेपोसा काय मिसा म्हाका आसा मिसा. कारण अशें तेंचे कडेन आंदोलन करप आनी हांव तेन्ना म्हाजे कडेन BA सुपर स्कुटर आसली काफी पोसा हय आनी हे मिसा ती म्हणजे मेंटेनर ते एक्सचेंज 36 हाडे म्हाका हें हय तर अशें म्हाजो अनुभव आहा. दुसरें सांगपाचें म्हणजे
आमी 1980 सालांत पार्लेकर वेज बोर्ड लागू जालो. ताजे पयलीं आमची परिस्थिती खूब बिगडाली सगळ्या पत्रकारांची. 150, 200, 500, 600 पगार मेळटालो. पार्लेकर वेज बोर्ड जेन्ना आयलो पळय तेन्ना मातशें पगार वाडलो आनी तेन्ना बरेच पत्रकार जे आसले पळय ते सगळे एक्टीव आसले आनी तेन्ना कायदे तशे मातशे स्ट्रॉंग आसले. आतां कितें जालें की 1991 जेन्ना सगळें ओपन जालें पळय इकॉनॉमी तेन्ना लेबर लॉज सामके वीक जाले ते. आतां जर गुजरात जर दिसलें न्ही की आंदोलन करपाचें म्हणटा आंदोलन करप शक्य ना कारण सगळे पत्रकार पळय आहा न्ही ते ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो काय तेंनी घरा वचपाक जाय तशें कितें केलें जाल्यार त्यामुळे त्या वेळार आमचें नासलें. आमी तरूण भारताक बंद जावपाक लायलें. एक दीस आमी अशें केलें की आमचे वेज बोर्डा खातीर सगळे पेपर बंद आसले गोंयचे म्हणून आनी तरूण भारत तेन्ना दोन आसलो तो भाचो तो आतां पेंटींग प्रेस आहा पळय तो थंय हांगा इंचार्ज आसलो तो म्हाजो अशोक हय तो म्हाजो सावत मी काय घेवन बसला हे आमचे फॅमिली कुटुंब आहे यात तुम्ही कशाला मदीं पडटा. आमचे कुटुंब आसलें पत्रकारांच्या कुटुंबान आमी तेजे मेंबरच म्हटलें फाल्यां तरूण भारत येवंक जायना आनी तेन्ना तरूण भारत ते बेळगांव छापताले आनी गोंयान हाडून वाडटाले. पूण आमी तांकां इतली धमकी दिली की त्यांनी पेपर्स काडूंक ना. अश्यो आमी खूब गोश्टी केल्ल्यो आसात. आतां एक पत्रकार एक म्हाका सांगपाचें आहा अशें की 1991 जेन्ना रवी नाईक CM जालो आनी 34 जाले म्हणून कितें तरी ताका ऑर्डर काडली तेणी डिटेन करपाची म्हणजे कॉफे कोर्सा तो तातूंत ते थंयचे पळय चांदी आनी कितें हाडपाक आसतालो इनवॉल्व आसलो तो हें हय म्हणटकनी ते दीस म्हाका बातमी कळ्ळी खंयच्यान तरी. हांव CSच्या ऑफिसान गेल्लो तेन्ना डॉक्टर JC आगमदार CS आसलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की अशें कितें तरी ऑर्डर येवपाचें आहा म्हणटा हांव मागीर ते रातभर रावलो पळय रातचे 8 हांवें ती बातमी दिली आनी ते जेन्ना चर्चलाक ती बातमी कळ्ळी पळय तांणी कूस मारली आनी तो हातोडाच्या भायर गेलो. ही कूड नॉट बी डिटेन परंतु रात्री 2:30 जायसर रावून हांवें ती बातमी दिली आनी इट वॉज द हेडलायन ऑफ नवीन टायम विथ गुरुदास साहेब आयलँड. सांगपाची गोश्ट म्हणजे म्हाका तेकून सिरियल आसलो खांडेपारकर आसलो प्रभुवंकर अशे आसले रिपोर्टर आसले पण तांकां कांय खबर ना. इवन नवीन टायम्साक जर सिस्टर आसून सुद्दां हांवें तांकां सांगली ना कारण कितें आहा म्हाका दिसताली ही बातमी म्हजी. ताका हांवें ऑफर दिल्ली तुमी जर म्हाज्या बायलान वापरता तर हांव तुमकां बातमी दिता म्हणली. तांकां कितें आहा तेन्ना नवीन टायम वॉज मेन पेपर बातम्याची व्हडली हें नासता तांकां आनी तांकां मान सन्मान काका सामकें याद आहा खबर आसताली ती कारण नवीन टायम्स ओन्ली पेपर आनी त्यामुळे फक्त नवप्रभाची बातमी आयली ती आनी दुसरी चवथ आसली चवथीच्या आदल्याची गोश्ट आनी चवथीच्या आदले आमी पेडणे आमचे चवथ पेडणे आसल्या कारणान म्हाका पेडणे वचपाचें आसलें पण हांवें बायलेक दीस सांगलें की म्हाका अर्जंट काम आहा आनी 2:30 पर्यंत हांव नवप्रभान रावून ती बातमी दिली. तर अश्यो काही गोश्टी घडलेल्यो आसता आयुश्यांत. आतां गुज म्हणटकनी काका आतां म्हटलें कितें की आतां गुजाची एक्टिविटी दिसना म्हणजे तो ज्यो युनियन एक्टिविटीज आहा पळय त्यो आतां दिसना पूण आतांची परिस्थिती चेंज जाल्या पळय तातूंत तशें गुजाक व्हडलो हें ना. कारण म्हाका खबर आहा रमेशचंद्र सरमळकर म्हणटा पळय गोमंतकाचो चीफ रिपोर्टर आसलो ताका एक दीस कंपनीन दिल्लीक ट्रान्सफर केलो आनी थंय खंयचे ते चौगुल्याचे सिमेंट नर्मदा सिमेंट तेंच्या ऑफिसान थंय रिपोर्ट करून ताका ऑर्डर दिली. आमी ती चॅलेंज केली हांगा ऑर्डर लेबर कमिशनरा कडेन. 14 वर्सां ती केस चल्ली. 14 वर्सां केस शेवटी आउटकम कांयच जालें ना म्हणजे त्या भायर कांय कमिशन मेळ्ळें ना आनी कांय ना अशे युनियनाची गोश्टी घडटात. त्यामुळे आमी आतां तर कितें जालां की सगळे लॉ इतले लिबरल जाल्ले आहा की मदीं अशें जालें की नवप्रभा 1970 चालू जाली पळय ती लोकांक चलता म्हणून एक दीस मॅनेजमेंट थारायलें की ती बंद करपाची म्हणून आनी तेन्ना लेबर कमिशन तेन्ना नोटीस दिवची पडटाली 50 वयर जर आसले जाय तर नोटीस दिवची. ती आमकां कळ्ळी लेबर कमिशनाकडे नोटीस दिल्या म्हणून आमी वचून आंदोलन केलें आमच्या मॅनेजमेंटाक मेळ्ळें वसंतराव धेंप्याक वचून मेळ्ळें आमी आनी तेणी मागीर पेपर चालू दवरलो नाजाल्यार पेपर तेन्नाच बंद जावपाचो नवप्रभा. पूण आतां तशें ना. आतां जर मॅनेजमेंटाक जाय न्ही तर कोणाक कांय सांगपाची गरज ना. फाटल्याच्यान जेन्ना आमचे कोरोना इश्यू जालो कितले लोकांक काडले कितले लोकांचो पगार कट केलो. आजून सुद्दां कांय पेपरांनी 40% पगार मेळटा 60% मेळना आजून. ह्यो गोश्टी आसा पळय हाचे युनियन आतां कांयच करूंक शकना कारण युनियनान आतां तशें लिगल कांयच रायट ना. ते म्हणटा तुका नाका जाल्यार तूं चल यू आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. आतां म्हाका दिसता की नवप्रभा नवीन टायम गोमंतक हे सगळे पेपर पळय आहा ह्या सगळ्या पेपरांनी पण वेज बोर्ड आतां कोणूच ना आनी वेज बोर्डाचे कोण आसले पळय तांकां ताणें ऑफर दिली की तुमी वेज बोर्ड सोडा आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तुमकां आमी पगार वाडोवन दिता म्हणून आनी बऱ्याच लोकांनी पगार वाडोवन दिवन ते जॉयन जाल्ले आहा. त्यामुळे अशा परिस्थितींत युनियन कांय करूंक शकना आतां लिगली तेज नो हें कांयच हें ना. सो जशें चलता पळय थंय चलोवपाचें कारण समाज बदलत चल्ला
आमी आतां बदलत चल्ल्यात. एका वेळार कितें जालें की आमी बातमी खातीर आमकां बातमी सांजची 6-7 दिवची पडटाली. आतां जालें कितें की सकाळची बातमी घडली जाल्यार 5 मिनटांनी दिवची पडटा, दुसरो 3 मिनटांनी दिता. त्यामुळे आतांची सगळी परिस्थिती आहा पळय ती सगळी बदललेली आहा. आनी गोव्यांत इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आहा पळय ताची सुरवात केल्ली आमच्या वामन प्रभून. आनी ताका लागून आज गोंयांत 7-8 चॅनल जाल्ले आहात. आनी आतां अशें जालां की काल पयर हांव नवतारान च्या पिवपाक गेलो हांव आनी जय नायक. ते म्हाका एक कोण म्हणटा सर तुमी सावय बाब न्ही आमी कितें तुका हांवें काल स्टुडंटूय पळयलो म्हाका आयकल्लो बी आमी जवळ जवळ 33 वर्सां नवप्रभान काम केलें. पण म्हाजे कोण फ्रेंड सगळे सोडले जाल्यार तो म्हाका वळखनासले कारण न्यूज प्रिंट न्ही तें. आतां कितें जालां हेराल्ड मागीर हांव तरुण हेतून गेलो स्टुडंटान मागीर आमचे पळय प्रायम आहा तातूंत आमकां आपयतात ते 360 आपयतात. रोखडेच लोक तुका वळखतात. ही परिस्थिती आमच्या वेळार नासली. पत्रकार कोण तरी आसा बुद्दा सावय आसा पूण नांवान खबर आसा काय पूण कोण करना. पूण आतां कितें जालां की हे नव्या हाका लागून सगळें हें करतात. पूण ते आतां परिस्थिती बदलल्या त्या खातीर गुज्यांनी आतां बदलूंक जाय. आनी जे कितें एक्टिविटीज आसा पळय गुज्याचे म्हणजे आनी म्हाजें सांगपाचें आसा कितें आमी एक स्वप्न पळयल्लें. केरळाक प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान गुज्या तेंची युनियन आहा तांचे ओन बिल्डींग आहा. मध्य प्रदेशान भोपाळा ओन बिल्डींग आहा. राजस्थानाक आमी फाटल्या थंय गेल्ले थंय येदो व्हडलो प्रेस क्लब आहा प्रचंड. अशी एखादी संस्था गुज्यान लीड घेवन चालू करची. आनी पत्रकार भवन बांदपा खातीर आमी जवळ जवळ 15 ते 16 लाख एकठांय करून दवरलेले. जेन्ना काका अध्यक्ष आसलो पळय गुज्याचो तेन्ना ही इवन वेंट टू गव्हर्नर फॉर आस्किंग फॉर कम्युनल लँड. पूण आमचें नशीब अशें की सगळ्या लोकांक जागो प्लॉट मेळ्ळे थंय पूण गुज्याक प्लॉट मेळोंक ना. कारण कितें जालें कम्युनलच्या लोकांक गुज कांय दिवची नासली तांकां खबर आसली आनी ते दिल्या शिवाय ते प्लॉट मेळनासले. तरी अजून सुद्दां हे आतां जागा आमचे कडेन आसात गव्हर्मेंटान ती मागीर ते भाडें माफ केलां. परंतु ओन बिल्डींग बांदूंक जर शक्य आसत न्ही पत्रकार भवन म्हणून किंवा अशें करून तर अशी सगळी कडेन सगळ्या राज्यांनी आसा. तर त्या खातीर तुमी प्रयत्न करचे अशें हांव आज जेवण सांगता. आनी आजच्या ह्या समारंभाक म्हाका आपयलो म्हजे वेडे वांकडे बोल आयकून घेतले. हांव कितें व्हडलो तज्ञ न्ही किंवा हें न्ही. फक्त कितें जालें की 1980 आमी परवे रावपाक गेले पळय आमची जर्नलिस्ट कॉलनी जाली. ते कॉलनींत सुद्दां हांव सगळ्यान ज्युनियर आसलो. आमचे सिनियर आसले पळय काका सिंगबा जगदीश वाघ बालाजी गावणेकर ह्या सगळ्या लोकांनी ती कॉलनी करपाक प्रयत्न केल्ले. आनी तेन्ना हांव जॉयन जाल्लो पत्रकारितेक. म्हाका ते खंयच्यान तरी कळ्ळें कितें गावणेकर आसलो पळय हे सगळे गुपचूपपण करताले कामां तो कांय सांगिनासलें. पण गावणेकर कितें आशिल्लो तो म्हाजो हांव आनी तो दोग सदां वांगडा आसताले. तेन्ना म्हाका सर सावय म्हणपाक अशें एक हें योजना तयार होत आहे जाता. हय हांवें मनीस जैन समाजीक सांगलें ताका लागून हांव आनी जैन समाजी ते स्किमीन पावले. अशी आतां सुद्दां कितें जालां मागीर दुसरी आमी एक सोसायटी केल्या थंय. तरी आसतना अजून पत्रकारांक कोलवाळी जागा दिता म्हणून सांगलें सीएमान. हावजींग ती अजून हावजींग कॉलनी जालीच ना. तर त्या खातीर तुमी प्रयत्न करचे. आनी गुज्याचें जें काम आसा पळय ते हाजे जास्ती वाडोवचें जास्तीत जास्त. आनी दुसरें म्हणजे पब्लिसिटी करची. गुज्याच्या वॅबसायटीचेर घातलें जायना तें पेपरांनी खंय तरी बातमी येवंक जाय. लोक कितें म्हणटात देश ना आमकां कळोवंकच ना म्हणटात लोक सिनियर आहा ते. सो ते तुमी करचे अशें हांव मागतां. आनी म्हाका आज संदी दिली म्हणून तुमचे आभार मानता. धन्यवाद.